न्हिदता. मोगाच्या भाव भयणांनो, हो जावन आसा वेळ आमी सगळीं घरा सुस्त न्हिदता. पूण आयज आमी हांगासर त्याग करून, सॅक्रिफायस करून हो वेळ जेजू बरोबर सारूंक आयल्या, ताचें उतर आयकूंक आयल्या. तो जे भाशेन देवाचें उतर आमच्या कानार पडटा, ह्यो बियो पडटात, देंवचार रावता तें चोरून व्हरपाक. तर आमकां तर न्हीद येता ह्या वेळार. आमचें मनान तान त्या देंवचाराक सांगया, भायर सर, आमी हांगासर जें कितें देवान बासायलां तें तुका चोरूंक दिवचें ना, तुका व्हरूंक दिवचें ना. वाखाणी करात, तोंड उक्तें करात, आर्गां तुका जेजू, महिमा तुका जेजू म्हणटाय तूं, तेन्ना तो पयस पळून वेता. तरी येता, उठुया, तोंड धुवन येवया. बट देवान जें आमकां कितें दवरलां तें जोडूनच घेवया, व्हरुया आनी आमच्या घरान, आमच्या आख्खो घोराबो, आख्खें कुटूंब, आख्खो आमचो वाडो, आख्खो आमचो फिरगोज बरी रसरशीत करुया. तर आयज आमी आयल्या शिकूंक स्वर्गीच्या राजा बद्दल. काल आनी आयज आमी पळयता 4 भागांनी काय बरें ब्रदर मिरांडान ते वांटून घाल्ले आसा. पयलें म्हणल्यार तुजें राज आमकां येवं. स्वर्गीचें राज म्हणल्यार कितें, स्वर्गीचें राज खंय आसा, आनी एक निमाणो भाग उरलेलो आसा तो म्हणल्यार स्वर्गा राजांत सगल्यावन व्हड कोण. तर आयज ह्या टॉपिकाचेर इल्लोसो लक्ष घालूंक आमी आयल्या. आतां हें पळयत जाल्यार उतर स्वर्गा राजांत सगल्यावन व्हड कोण. मातशें ताजें तें आख्खी फ्रेज आसा ती म्हणुया. स्वर्गा राजांत, खंयच्या राजांत म्हणलां, स्वर्गा राजांत. आतां राज म्हणटात तेन्ना इट इज अ किंगडम. जे भाशेन युनायटेड किंगडम आसा, अमेरिकाचो गांव आसा, भारत देश आसा, ह्या राज्याक एक राजा आसता. आतां आमी हांगासर कितें म्हणटा, डेमोक्रेसी आसा, एक गव्हर्मेंट आसा, नाजाल्यार कितें आसता, राजा नाल्यार राणी, कोण तरी तें चलयता तें राज. आनी त्या राजाक कितें ना कितें कायदे नेम अशें कितें तरी आसता, कितें करूं येता आनी कितें करूंक जायना. तर आमी उलयता ती खबर स्वर्गा राजाची. ताचो त्या राज्याचो राजा म्हणटा तो देव. देव आनी जेजू ते एक. तर ते कितें पळय सांगतात त्या नेमा प्रमाणे, त्या कायद्या प्रमाणे तर आमी चलता जाल्यारूच आमी त्या राज्यांत भितर सरूंक पावता. तर हाचेर आमकां इल्लीशी म्हायती मेवल्ली आसा. आतां आमी लक्ष घालता ते त्या राज्यांत सगल्याकीन व्हड कोण. ह्या राज्यांनी संवसार म्हणटात तो देंवचाराचो आनी स्वर्ग म्हणटात तो देवाचो, ताचो दोनी. ओके, हांव वॉट आय एम ट्रायंग टू से, स्वर्गाचो दोनी देव आनी संवसाराचो दोनी देंवचार, सैतान. जरी तर आमी संवसारय मन घेवन आसा, संवसार शिकयता तशें तर आमी वागता, जाल्यार देवाक आमी भायर दवरलेलो आसा. इंग्लिशीन बरें आसा, द वर्ल्ड मिन्स किपींग गॉड असायड. संवसार म्हणजे देवाक भायर धरून उरलेलें मागीर तूं कितेंय कर. आमी संवसारान जियेता पूण संवसाराची न्हय. आनी जेजूय आमकां सांगता, जेन्ना जेजूक पिलाता मुखार व्हेल्लो तेन्ना ताका प्रश्न घालो, तूं राजा? आनी जेजू ताका म्हणटा, वय तुवेंच सांगलें हांव राजा म्हणून, पूण म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्हय. तर आमी शिकवण घेता ती ह्या संवसाराची न्ही, एका दुसऱ्याच राजाची. आनी तें राज्य आसा पळय ताका एक राजा आसा. जरी तर आमी देवाक जेजूक हें राज चलोवपाक अधिकार दिता, आमचें जिवी ताच्या हातान घालता, जाल्यारूच आमी त्या राज्यांत पावतल्या. जायते फावटी अशें जाता, एक केन्ना अशें आमी म्हणटा, धर तूं आतां म्हजें घर आसा, म्हजें घर म्हणल्यार म्हजें राज्य. आय एम द क्वीन ऑफ माय हावस, वा आय एम द किंग ऑफ माय हावस. आतां ह्या म्हज्या घरांत तर कोण येता आनी सांगता, ते खुर्च्यो बऱ्यो नान, तो पेंट तुवें काडला तो बरो ना, तो ग्रीन कितें मारला रे, तुवें पिंक मारूंक जाय आसलो, ओ ते तहले कितें सोफा घेतलाय ते अहलो हाडूंक जाय आसलो. आतां आमी म्हणटल्या मनान, म्हज्या घरान कितें दवरचें, कितें करचें तें तूं कोण सांगपाक? म्हज्या घराचो धनी हांव, म्हाका जाय तशें हांव करतां, कित्याक तें म्हजें घर. तशेंच देवाचें एक राज्य आसा, त्या राज्यान कितें करचें कितें ना करचें तें आमी सांगूंक शकना, तें सांगपाक तोच धनी. आनी जरी तर आमी त्या राज्यांत भितर सरूंक सोदता, जाल्यार दोनी पळय कितें सांगता त्या नेमा प्रमाणे, ताच्या इन्स्ट्रक्शना प्रमाणे आमी जियोंक जाय. जायते फावटी कितें करता आमी म्हणटा आमचें कोत्ता, आमकां जाय तश्यो मांडण्यो काडटा आनी तूं वय म्हणा देवाक सांगता, आमच्या मांडण्यांनी तूं वय. तशें जायना तें. केन्नाय घरानूय अशेंच जाता, जेन्ना तरणाटीं भुरगीं आसतात तेन्ना
आवय बापायनी कितें तरी रुल्स घाल्ले आसता, अशें करूं जाय तशें करूं जाय. तांकां आतां तें आयकपाक नाका. ती म्हणटात आमीय वाडलेलीं आसा आनी ते आपले रुल्स करूंक सोदतात आनी तरी पांय मायन परवानगी दिवची अशें तांकां दिसता. पूण तें तशें जायना. मागीर पांय माय मदें आनी भुरग्यां मदें फार जाता. पूण आमी तशें करचें न्हय. आमी स्वर्गा राज्यांतलीं हांगा आयिल्ले आसा, यात्रेकारां. आमी वी आर ऑन अ जर्नी, यात्रेक आयिल्ले आसा आमी. आनी परत थोडीं वर्सां जिवन 20, 25, 30, 70, 80, 100 परत आमकां घरा वचूंक जाय. जे भाशेन आमी म्हणटा आमी खंय तरी गेल्या, वेलंकनी गेल्या, ओ मद्रास गेल्या, ओ खंय तरी युरोपाक गेल्या, 2 म्हयने जाल्ले परत गांव घरा आयल्या. तशेंच आमी स्वर्गा राज्यांतलीं थोड्या तेंपाक हांगासर आयिल्ले आसा. थोड्या वर्सांक 30 वर्सां, 70 वर्सां, 80 वर्सां परत आमकां गांव घरा वचूंक जाय. आनी त्या राज्यांत व्हड कोण जातलो ताचेर लक्ष मारपाक आमी हांगासर आयज आयल्या. तर आमी संवसारांत जियेता, पूण संवसाराची मनशां कशीं जियोवचीं न्ही. तर जेजू पळय कितें म्हणटालो ताचेर मातशें लक्ष दवरया. जुआंवच्या 18व्या आवेस्वरान 30 आनी 6 वळीन, बागेवन जुआंवचें शुभ वर्तमान 18वो आवेस्वर 30 आनी 6 वळीन जेजून पिलाताक परतिपाळ केलो. आनी तो अशें म्हणटा, दोन पावटी जेजू ही आमकां रिपीट करून सांगता. जेजून परतिपाळ केलो, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. एक फावट म्हणटा तो. दुसरे फावट मागीर मातशें फुडें म्हणटा, म्हजें ह्या राज ह्या संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जुदेवांच्या हातान पडना जावंक म्हजे सेवक झुजतले आसले, पूण म्हजें राज हांगा सोल्लें न्हय. 2 फावटी. पयलें म्हणटा म्हजें राज संवसारांतलें न्हय आनी दुसरे फावट म्हणटा म्हजें राज हांगा सोल्लें न्हय. आनी आमी उलयता ती खबर, शिकता ती खबर त्याच राजाची. तर थंयसर पावपाक वा थंयसर व्हड जावपाक कोणाक मेळटलें काय? पळयतल्या म्हणसर देखून नो जॉन चॅप्टर 18 वर्स 36. जॉन चॅप्टर 18. ओके. जेजून परतिपाळ केलो, म्हजें राज ह्या संवसारांतलें न्हय. मदें तो म्हणटा आपूण तर हांगासर आसलो, हें तर म्हजें राज जाल्लें जाल्यार म्हजे शिपाय जुदेवाच्या हातान पडना जावंक म्हजे सेवक झुजतले आसले, पूण म्हजें राज हांगा सोल्लें न्हय. आतां आमी त्या राजाची खबर शिकता म्हणटच थंयसर कितें करपा जाय हाचेर नदर मारची न्हय. ह्या संवसारांत तर आमकां व्हड जावंक जाय. आमी तुमी जाणत कोण मिनिस्टर आसात, कोणा लागीं चड पयशे आसात, खूब गाडयो आसात, त्या मनशांक सलाम करतात, ते व्हडले. पूण हें पळोवचें न्हय. हें थोड्या तेंपाचें. आमी पळयता तें त्या राजाचें. मातशें फुडें तर आमी गेल्या 37 वर्स 37. जॉन चॅप्टर 18 वर्स 37. This is 36. Can I get the next one? 37. Yats pasot? No. It's the next one. 37. बरें, हांगासर आमी वाचुया. हांव राजा म्हूण तुवेंच सांगलां, ह्याच पासत हांव जल्मलां, ह्याच पासत संवसारांत आयलां, स्वताक गोवाय दिवंक. आतां सोत, जी कोण सोत मानून घेवंक तयार आसात ती म्हजो ताळो आयकतात. सोत म्हणल्यार कितें? सोत म्हणल्यार देवाचें उतर. आमी म्हणटा जेजू जावन आसा वाट, सोत आनी जिवीत. आनी जें उतर आसा अशेंय आमकां मेवता, शब्द मनीस जालो. देवाचें उतर आसा पळय तें मनीस जालो. म्हणल्यार उतर म्हणल्यार जेजू. जेजू पळय आमकां कितें सांगता तें आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. तर हेंच जावन आसा सोत. जरी तर आमी पवित्र पुस्तकाच्या उतरांचेर आमचें मन थारायता, त्या उतरा प्रमाणे चलता, जाल्यारूच आमी स्वताची मनशां आनी जाल्यारूच आमी सर्गीच्या राज्यांत पावतल्या अशें आमी मनान दवरूं येता.
आतां जेजू सांगता आमकां स्वर्गीच्या राज्यांत व्हडांतलो व्हड कोण. मातेवाचो 18 तिसरी आनी चवथी वळ. मॅथ्यू 13 chapter 13 verse 4. Matthew chapter 13 verse 4. Sorry, not 13, 18. मातेवाचो 18 सॉरी. मातेवाचो 18 तिसरी आनी चवथी वळ. पूण चवथे वळीर आमी लक्ष घालुया. तिसरी वळ अशें म्हणटा, हांव तुमकां सोत सांगता, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्या वरी जाल्या शिवाय तुमी स्वर्गा राज्यांत भितर सरची नात. ह्या हाचेर लक्ष घाला आमी, धाकटुल्या भुरग्या भाशेन जाल्या शिवाय. आनी आतां चवथी वळ म्हणटच, कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या बरी ल्हान करतीत जाल्यार ती स्वर्गा राज्यान सगल्या वोन व्हड. परती आमी वाचुया. म्हणटच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या बरी ल्हान करतीत जाल्यार ती स्वर्गा राज्यान सगल्या वोन व्हड. आतां भुरग्यांचें कितें म्हणून, आतां आमी येदी व्हडली वाडलेली आसा 30 वर्सांची 40 वर्सांची, आनी ह्या भुरग्या भाशेन ल्हान जाव म्हणटात तें कशें? ल्हान जावं या काय चलुया धाकट्या भुरग्यां भाशेन वा तांचे भाशेन खेळुया? ना. तिसरे वळीन कितें म्हणलेलें, मन बदलून ह्या भुरग्या भाशेन जायत जाल्यार. आनी कसलीं भुरगीं? 13-14 भुरगीं म्हणून ना, धाकटुलीं भुरगीं म्हणल्यार. आमी आतां धाकटुल्या भुरग्यांक पळयल्यान कसलीं भुरगीं जावं ती कोणाचीय जावं, तांकां धर्म लागना, तांकां जात कात लागना, ती आपण बुरशीं आसात की बरी नेसल्यान तें लागना. धाकटुलीं भुरगीं कशीं मिसळ जातात. तांचे गूण, तांच्या गुणाचेर तर आमी इल्लीशी नदर मारीत जाल्यार आमकां गमता आमचो स्वभाव कसो जावंक जाय पळय तो. आतां इल्लेशे ल्हान भुरग्यांच्या गुणाचेर पळोवया. एक म्हणल्यार ती एकदम ल्हानवीक आसतात, खालती आसतात एक. ओके. दुसरे म्हणल्यार मोगाळ आसतात, येवन उस्क्यान बसतलीं, मोग तांचे सवे. दे आर व्हेरी हंबल, म्हणजे ल्हानवीक आनी खालती. तिसरे म्हणल्यार उतर आयकतात पायमायचे. धाकटुल्या भुरग्यांची खबर सांगता, कितें सांगलें व्हेरी ओबिडियंट. तर असली आमी जावपाची, खालती, मोगाळ, देवाचें उतर पाळपी. आतां तांकां तांची आवय बापूय सांगता, आमचो बापूय देव, ताचें उतर आमकां पवित्र पुस्तकान मेळटा. जेन्ना आमी तें उतर वाचता तेन्ना तें उतर आमी रोखडेंच आयकूंक जाय. ना तशें कशें जातलें, ताका कशें भोगसुतलें? जेजू म्हणटा बोगस कशें भोगसूं येता, ताणें अहें केलां तहें केलां. शाणपणां आनी सांगिना. धाकटी भुरगीं सांगलें बरें कोत्तात. धाकटुल्या भुरग्यांची खबर ही. तर आमी तर असल्या भुरग्यांचे स्वभाव तर घेतले जाल्यार आमचें जिवीत आमी बरें करून स्वर्गा राज्यांत पावतले. रोखडीच बक्षितात. तुमी जायते फावटी पळयता आसतली, भाव भयणां आहात, रोखडे केस्तां घेवन येतात, आमी ताणें म्हाका अहें केलें, ताणें तहें केलें. आनी तूं भितर पडटाय आनी कोत्ताय आनी कित्याक केलें म्हणटा म्हणल्यार जालें. तेका म्हाका हानार हात घालून गेलें परती. तूं म्हणटा बेश्टाय म्हजो वेळ पिड्यार केला, कित्याक रांदतालें तर रांदून तरी जातलें आसलें. हांच्या केस्तांवान हांव पडलें पूण कित्याक उपकारलें, ती एक जाली. तर ल्हान भुरगीं रोखडीच बक्षितात. असलोय स्वभाव तर आमचे भितर आसत, आमी त्या राज्यान व्हड जातल्या. कित्याक धाकटुल्या भुरग्यां परी म्हणलां, आमी ल्हान जावंक जाय अशें ना. तांचें मन आसा तशें आमचेंय मन तशेंच करचें. आनी एक म्हणल्यार गूण हांव चिंताली तेन्ना, ती कोणाचेर अशें फॉर्मोड मारिनात. ताणें अहें केलें, तो तहो कोत्ता, बरें त्या वक्तार म्हणटात ती, पूण तांच्या मनान ते घेवन बसनात. दे आर नॉट क्रिटिकल, नॉट जजमेंटल, अशें फॉर्मोड मारिनात. ल्हान भुरगीं कितें जालें त्याच वक्तार विसरतात आनी परत एक जातात. मोगान आयकतात, एका आपल्या आवय बापायचे वडिलांचें आयकतात. पूण आमचो वडील देव, वडील इग्रोज माता कितें सांगता पळय तें, तुवें आनी तुमी अहें कित्याक कोत्तात, आमी कहें कोत्तात, हें भुरग्याचें मन न्हय. भुरगीं जे भाशेन रोखडेच घेतात तशें आमी तो धाकटी भुरगीं कशीं जाल्या, ल्हानवीक जाल्या जाल्यार आमकांय देव व्हड करतलो. तर हें जालें एक भाग. आतां दुसरें आनी कितें आमकां देव सांगता स्वर्गीच्या राज्यान व्हड कोण, ताचेर आमचें लक्ष घालुया. मातेवाचो 20 आनी 21वी वळ. मातेवाचो 20, मॅथ्यू 20 verse 21. मातेवाचो 20
21वी ओळ. थंय आमकां दोगां पुतांची खबर मेवता आनी तांची आवय आसले. ते सगळे आमी वाचचे न्हय, पूण झेबेदेवांचे पूत म्हणटात, 2 जाण पूत आसले जेजूच्या काळार हे, आनी तांची आवय तांकां जेजूशी हाडटा आनी जेजूक विचारता तुमकां कितें जाय अशें विचारता. आनी विचारिना फुडें ती म्हणटा हांव कितें सांगूंक आयलां तुका जेजू, म्हज्या दोगांय पुतांक तुज्या राज्यांत एकल्याक उजव्याक बसय आनी दुसऱ्याक दाव्याक बसय. आतां कोण सांगता? हांगासरलो मनीस जेजूच्या राज्यान कितें करूंक जाय पळय तें सांगता. हांवें सुरवातेकूच सांगलें, आमगेर कोण येता आनी म्हाका सांगता ह्यो खुर्च्यो हांगा कित्याक दवरल्यार, थंय दवरूंक जाय, तसलो पेंट कित्याक मारला वो मारूंक जाय. आतां आमी आयकून घेतलें तूं कोण रे म्हणटलें, म्हज्या घरान म्हाका सांगपाक हें कर आनी तो हें कर, तुज्या घराक कर, तुजें सजेशन दिवं येता, सुचना कर येता. पळय हो पेंट मातसो काळोख कहो हाडटा, वायट मारलो, क्रीम मारलो जाल्यार मातसो उजो हाड दिसतलो, रूमय व्हडलो जातलो, सजेशन दी. पूण हें कित्याक घालाय तें कित्याक घालाय अशें आमी मानून घेवचें ना. आतां ही माय येता आनी आपल्या पुतांक म्हणटा जेजू तुज्या राज्यान, जेजूक सांगता तुज्या राज्यान कितें करूंक जाय, एकल्याक उजव्याक बसय आनी एकल्याक दाव्याक बसय. आतां जेजू कितें म्हणटा तें पळोवया. मॅथ्यू 20. ओके ओके. तर जेजू तांकां कसलो जबाब दिता? मॅथ्यू 20 वर्स 21. ओके. ताणें तिका म्हणलें, जेजून तिका म्हणलें तुका कितें जाय? तिणें म्हणलें ह्या म्हज्या दोगांय पुतांक एकल्याक तुज्या उजव्या हाताक आनी दुसऱ्याक दाव्या हाताक तुज्या राज्यांत बसोवंक लाय. आतां कोणाक सांगता? जेजूक सांगता तुज्या बापायक तूं आतां तांकां व्हर आनी हांगा बसय आनी थंय बसय म्हणून ती सांगता. जेजून परतिपाळ केलो, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळोत. जेजू म्हणजे जेजू तिका विचारता तूं जाणय तूं कितें सांगताय पळय, ती कितें उलयताय तें तुका खबर आसा, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नकळोत अशें जेजू तिका म्हणटा. आनी फुडें पळय कितें म्हणटा, हांव पियेतलो त्या पात्रांतले तुमच्यान पियोंक जायत. हो एक बरो प्रश्न जेजू घालता. हांव पियेतलो त्या पात्रांतले तुमच्यान पियोंक जायत काय म्हणटा. आतां जेजू कसली खबर सांगता हांगासर? जेजूच्या कोश्टा मरणाची आमी पळय मिसाचेर म्हणटा ही म्हजी कूड आनी कालसाची रगत म्हणटा पळय ती खबर तो सांगता. हांव पियेतलो त्या पात्रांतले तुमच्यान पियोंक जायत म्हणटा त्या राज्यांत भितर सरपाक जे हांव कोश्ट दोगद सोंसतलो ते तुमच्यान सोसूंक जायत काय म्हणून तो ताका सगळें आपलें जिवीत कितें आसा त्या फुडें कितें आसा तें खबर आसली आनी तो विचारता तांकां आनी ते वय जायत म्हणटा, कोत्ता म्हणटा आमी. ते बेश्टे म्हणटा, चिंतीन आसतना तांकां खबर पासून ना ते वय म्हणटात. आनी मागीर जेजू त्या फुडें तांकां सांगता घडयेक तुमचे लागीं ते पियोंक जायत, तुमी ते त्रास कोश्ट ते घडयेक घेतले, हांव घेता तशें, पूण म्हज्या दाव्याक वा म्हज्या उजव्याक कोणें बसचें तें हांव निर्णय घेना, म्हजो बाप घेता. कित्याक जेजू पासून आपल्या बापाक खालती आसलो, खुर्सार मोरो पर्यंत तो खालती आसलो. बाप कितें सांगता तितलेंच करतालो. तुजें राज आमी म्हणटा हांगासर कोणाचें? जेजूचें, बापाचें. जेन्ना आमी आमचे बापा म्हणटा तेन्ना आमची खोशी न्हय, ताची खोशी जावं, तुजी खोशी जावं. तर बापाची तर खोशी आसा जाल्यारूच तो आमकां व्हरतलो. पूण व्हरच्या आदीं तो थोडे नेम कायदे दिता. जे भाशेन हांवें म्हणलां राजा आपल्या राज्यांत कायदे घडटा, ते कायदे तर आमी पाळटा जाल्यारूच आमी त्या राज्यांत पावता. आतां पावता पूण पावता आसतना थंय कितें आसतलें, कितें आमकां जोडटी मेवतली ताचेर आमी लक्ष घालता. आतां तो म्हणटा बसोवपाचें म्हणटा काम आपलें न्हय, तें काम आपल्या बापायचें. आतां हें तो तांकां सांगता, आवयक आतां दोगां पुतांक. पूण ते दोगां पुतां लागीं उलयता आसतना दुसऱ्या शिसांनी आयकलें आनी ते मातशेंनी रागा बरीत जाले. हे आनी कितें दोग जाण आयल्यात रे व्हडल्यो झुट्ट्यो मागपाक, आमी आमचें कितें तर आमी तांचे कितें जाणटे आसात, तांचे मदें मातशें कितें जालें म्हणटा तांकां कितें सांगता जेजू तें आयकया. हें जालें 23वे वळीन ताणें तांकां सांगलें म्हज्या पात्रांतले तुमी पियेतल्यात खरें, पूण म्हज्या उजव्याक वा दाव्याक बसूंक दिवंक म्हज्या आदीन ना. ते जागे म्हज्या बापान निर्मून दवरल्यात तांकां. तर थिचर व्हडले व्हडले जागे पळय आमी सोदूंक सोदता ते आपणा लागीं जायना म्हणटा, म्हजो बापूच तो निर्मून दवरल्यात तांकां मेळटले.
हे आयकून हेर 10 जाण त्या दोगां भावांचेर चिडले, म्हणजे ते रागार जाले, तुमी कितें आयला तर मागूंक हांगासर. पूण जेजून तांकां आपणा सरशी आपोवन हाडून सांगलें. आतां जेजूक गमलें थंयसर वाद विवाद चलता म्हणून, आनी जेजू तांकां बरी समजणी दिवंक सोदता म्हणटा. ताणें ते उरलेले 10 जाण आसात पळय तांकां आपणाशी आपयले आनी तांकां बरे भाशेन तो आतां समजायता. आनी कितें कशें सांगता काय तें पळोवया. पूण जेजून तांकां आपणा चडशें आपोवन सांगलें, विदेशांमध्ये तांचे अधिकारी तांचेर आपली पदवी जबरदस्तेन चलयतात म्हूण आनी तशेंच तांचे वडील आपले सत्तेचो भार तांचेर घालतात म्हूण तुमी जाणोत. आतां विदेशी म्हणजे दुसरो लोक. जेजू जुदेव आसलो तो दुसऱ्या लोकांची खबर सांगता. आतां आमी कोणाची खबर, आमकां कोण संवसारी लोक आसात पळय ते दुसरे, ते कितें कोत्ता, जे कोण व्हडले, हांवें म्हणलां तशें व्हडली गाडी आहा, व्हडलो बंगलो आहा, फुडल्यान एक व्हडलो सुणो आसा गोंगपाक, म्हणटात तो व्हडलो मनीस. मिनिस्टरांक वळखता, आनी कोणाक वळखता, पुलिसांक वळखता, संवसारी व्हडले व्हडले आसा म्हणजे ते व्हडले. म्हणून जेजू तें सांगता, व्हडले जुट्ट्यांचेर बसलेले आसात, तुमी तांचे भाशेन जावं नाकात. हांगासर आमकां एक तो शिरकावणी दिता. दर विदेशांमध्ये असलें चलता, तुमी तुमचे मदें अशें जावचें न्हय. ना, तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत. आतां ही वळ आमी आयकोया. ही जावन आसा मातेवाच्या शुभवर्तमानांतलो 20 वळ. मॅथ्यू 20:26. मातेवाचो 20 वळ. तुमचे मदें अशें जावचें न्हय. ना, तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. ही म्हणया, ही वळ म्हणया, तुमचे मदें कोण व्हडलो जावंक सोदीत तो तुमचो सेवक जावचो. हे उतर परते म्हणया, सेवक जावचो. आतां सेवक म्हणल्यार कितें? काम करता तो मनीस, चाकरी करता पळय तो, सेवा करता पळय तो. आतां आमी म्हणटले हांव आनी सेवा करूंक, चाकरी करूंक, हांव व्हडलो मॅनेजर, हांव कोण प्रिंसिपल, हांव टिचर, हांव इंजिनियर, हांव आनी कितें तें सेवा करूंक तर. पूण ही कसली सेवा आनी कितें सांगता काय आमकां जेजू. आतां ह्या वेळार आमी आमच्याच घराब्यान भितर सरुया. एका घराब्यांत खूब वावर आसता, सेवा तरेतरेनी आमच्यान करूं येता. घोडे कामाच्या जाग्यारूय आसा. पयलें आमच्या घराब्यान पळोवया. घोडे घोव आसा, बायल आसा. अशें संवसारी कितें आसा मन, घोवान फक्त कामाक गेलो, सकाळीं आयलो, मागीर बसलो, पेपर घेवन बसलो आनी मातशें कितें वयल्या वयर कितें केलें, जालें. बायलेन कामांकूय गेल्यार वा ना गेल्यार येवन घरांतलें करूंक जाय, हें करूंक जाय, तें करूंक जाय, सगलो दीस न्हिदूंक वचसर काम करूंक जाय. हें अशें संवसारी मन जाल्लें आसा. पूण हांगासर आमी तर व्हड जावंक सोदता, आमी ल्हान सेवक जावया. आमच्या घरांत, हांव भायर वचून कर म्हणिना, आमच्या घरांतूच सुरू करुया. आतां घोडेक बायलूय कामाक वता, बायलेच्यानूय रावूं येता आनी ताका लागून जाता. आतां हांव कामाक वता, तूं कामाक वता, आतां कित्याक हांवें करचें, जाय जाल्यार तूं येता म्हणटा, ना हांव करिना, म्हजो बापूय करिनासलो, जालें मागीर सगळीं थंयसर. मन आमचें तर बदलून एकामेकाक समजून घेवपाक तर आमी तयार ना. ल्हान सेवा करपाक, आतां सेवा करता आसतना पासून, आतां बायलेचें म्हणटा, सेवा तर ती कोत्ता, कितें आयदनां घासता. आमकां आनीक एक कडेन अशें मेवता, एफेसकारांच्या 6व्या आवेस्वरान 7वे वळीन आमकां मेवता. Ephesians 6:7. जें कितें आमी करता, कसली तर आमी सेवा करता, ती सोम्याक करता म्हूण आमी समजुची. एकामेकाक करता, ओ दुसऱ्यांक घरच्यांनी पळोवची, घरच्यांनी म्हाका शेबासकी दिवची, ओ कोणें म्हाका तुवें बरें केलें कामाचेर, म्हज्या मॅनेजरान म्हाका एप्रूव करचें, ओ म्हाका कितें दिवचें म्हणून न्हय. आमी कसलोच पळय वावर करता, सेवा करता पळय, ती सोम्यांक मानता तसली करची. आनी ताचो इनाम आमकां सोमीच दितलो. कित्याक आमी तर हांगासर सेवा चाकरी करता जाल्यार आमकां थंयसर व्हडलो मान आसा, व्हडली जुट्टी मेवपाची आसा. आतां सेवा करता आसतना आनीक एक कडेन आमकां बरें एक्सप्लेन केलां, चाकोर कसो वागचो म्हणटा. चाकोर जाव अशें म्हणिना, हाचेर आमी लक्ष घाल्या. कित्याक जायते फावटी आमकां दिसता म्हज्या ऑफिसान पिवन आसात चाकरी करपाक, हांवें कित्याक करूंक जाय तें, ऑर आनीक कोण आसा, दुसरे आसात, हांवें कित्याक करूंक जाय. ल्युकाच्या 22व्या आवेस्वरान, ल्यूक 22 chapter 22
verse 26. Luke chapter 22 verse 26. तीच खबर पळय थिचो जेजू सांगतालो मातेवाच्या शुभ वर्तमानान तो हांगासर सांगता ल्युकाच्या 22वें आनी 26वें वळीन. तुमचे मोदें अशें जावचें न्हय, परतेंच जाल्यार तुमचें मोदें कोण व्हडलो आसत तो सगल्या परस धाकटो जाल्ले परी जावचो. हें मातशें समजून घेवचें. व्हडलो आसत घोडे घराचो वडील आसा, कोण बापूय आसा, तो खरेंच इदादीन व्हडलो आसा, ताका हेड ऑफ द फॅमिली म्हणटा तो मातसो व्हडलो आसा, पूण ताचो स्वभाव धाकटो जाल्ले परी जावचो. आनी कोण अधिकारी आसत तो चाकर जाल्ले परी जावचो. आमी आमचे व्हडले व्हडले दाखोवपाचें न्ही. कालूच कितें आमगेर जातालें तें मातशें तुमकां एग्जाम्पल दिता. आमी सॉरी टू स्पीक अबाउट दीस, बट आमी घरा सेप्टीक टँक म्हणटा ती नितळ करताले आमची. आनी थिचो नितळ करपाक तूं जाणा तें कसलें काम पळय तें. 4 जाण मनीस आयिल्ले आनी आमकां कोणें सांगलें हें काम करतले ते 4 जाण आनी हो तांचो मॅनेजर. एकलो मनीस तो मॅनेजर म्हूण आमी जाणो ताचो. म्हणून म्हाका कितें दिसलें तो मॅनेजर म्हणटा तो कितें करतलो, वयर रावतलो, हें कर रे तहें कर रे तहें कर रे म्हणून फक्त वयरथान बटां दाखयतलो म्हणून. पळोवंक गेल्यार ते मातशें उकडिना फुडें, ते वयले फाडयो काडना फुडें. मॅनेजर म्हणटा पळय तो पयलो सकयल हाल्लो, तो मनीस भितर आसलो आनी ते दुसरे ताका फक्त हेल्प करताले. आतां हांगासर कितें म्हणटा, जो कोण अधिकारी आसत तो चाकर जाल्ले परी जावचो. आतां तो एक एग्जाम्पल दिला हांवें तुमकां, पूण तुमकां सांगूंक सोदता तें हें. जरी तर बापूय घरान सांगता हें कर तहें कर, हें पूस तें पूस, आतांची भुरगीं आनी आतांच्यांक बरें दिसना. घोडेक आदीं ते घेताले, पूण तोच तर बापूय म्हणटा ये रे पुसया रे करया रे, तोच आपूण चाकर न्हय, चाकर जाल्ले परी तोय मिसळ जाता घराच्या वावरान, ओ कसले इगोजेच्या वावरान, ओ आपल्या ऑफिसान. जरी तर तो तशें करता, दुसरे ताचे बरोबर आसात, ताचें मन कसलें आतां मोगाचें, सेवे चाकरेचें, समजून घेवपाचें. आतां दुसरे ताचे बरोबर येतात आनी ताका पळोवन अरे वो आमचो सर मरे, सर तर अशें करता, आमी कित्याक फाटीं रावया, आमी करया. आनी अशें करून आतां तेय फुडें सरतले. आतां संवसार कितें सांगतलो, तूं व्हडलो सर, तूं बस थंयसर आनी फक्त तुजी शाणपणां सांग थंयसर म्हणून. हें संवसारी मन. पूण जेजूचें मन कितें वेगळेंच आसा. आनी एक उदाहरण जेजू आमकां दिता, जेन्ना तो आपुणूच करता. आमी जाणो निमाण्या जेवणा आदीं जेन्ना ते सगळे बसलेले तेन्ना जेजू शिसांचे पांय धुता. हें आमकां आतां कितलेच फावटी आमी दर एका पासकांच्या काळार पळयलां तें आमकां सदांचेंच कशें जालां. पूण आयज जेन्ना हांव तें वाचतालीं, परत हें एग्जाम्पल घेवन जेजून आमकां सेवा करपाक दाखयला, ते करच्या आदीं तिचो 2 वळी आसात त्यो बरे भाशेन एक्सप्लेन केल्ल्यो आसात. वाचुया आमी त्यो. चाकराची देख आमकां जेजू दिता पळय तो जुआंवच्या 13वो आवेसवर पयली वळ. जॉन चॅप्टर 13 verse 1. John chapter 13 verse 1. 13वो आवेसवर पयली वळ. पास्कांच्या उत्सवा आदीं जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो. आमी आतां जाणो पास्कांक मागीर जेजूक मारतात आनी मागीर तो वेता, 3 दीस पुनर्जीवन जाता. तो जेजू ह्या संवसारांतलो भायर सरून बापाशी वेचो आपलो वेळ पावलो म्हूण जाणो आसलो. संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो ताणें सदांच मोग केलो. संवसारांत आसलेल्या आपल्यांचो, आतां ती खबर कोणाची, शिसांची तो खूब मोग करतालो. पूण आतां पळय ती नेक्स्ट लायन वाचुया. पूण ह्या वेळार ताणें संपूर्णयेन तांचो मोग करून दाखयलो. इतलो वेळ तो मोग करतालोच, पूण आतां ह्या वेळार ताणें संपूर्णयेन म्हणजे आसा तितलो मोग ताणें तांचे खातीर दाखयलो. आनी पयलींच मोगाची खुणां करता पळय ती फुडें आमकां मेवता. तें आतां चाकरांचे पांय धुता पळय ते ताणें संपूर्णयेन तांचो मोग करून दाखयलो. तांच्या
रातचें जेवण चलतालें, जेजूचो घात घेवचो मनीस तें सगळें थंयसर आमकां मेवता. आनी फुडें अशें मेवता जेजू चवथे वळीन 4th verse. जेजू जेवणा वेलो उठलो, ताणें आपलें आवरण काडलें आनी एक रुमाल घेवन तो आपल्या पेंगटाक बांदलो. आतां 5वी वळ 5th verse. उपरांत एका तोस्तांत उदक ओतून तो शिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी आपणाक बांदलोल्या त्या रुमालाक ते पुसूंक लागलो. तर हें आतां ताणें इतलो तांचो मोग केलो, पूण शेकी तो मोग आतां संपूर्णायेन करून दाखोवपाक तो आतां जेवणार बसलो आसतना तो तांचो गुरुजी, तो तांचो सर कसो, पूण तोच सर आतां देंवता, सकयल बसता आनी तांचे पांय धुता. आनी त्या तेंपार ते खारवी मनीस आसले, गोडे बेश्टे पांयांनी भोंवताले, तांचे पांय मेळे आसतले, पूण तो दाखोवंक सोदता सगळ्यांक की म्हणजे सकयल दर्ज्याचें काम कशें करूं येता पळय तें. आनी तो तांचे पांय धुता, मोगान धुता. आतां हें आमकां सेवे चाकरेचें करूंक जाय, आमी चाकर जावंक जाय, पूण रागान न्ही, ओय कोण घरान करिना पूण म्हाका करचें पडटा, कोणूच ना पळय, दिसभर हांव सारवण मारता, म्हाका आयदनां धुवचीं पडटात, हाडून हाडून हांगा उडयतात, गुणगुणून चाकरी करूं येता, सेवा करूं येता, पूण तसली सेवा न्हय. मोगान करतात पळय ती सेवा, तेन्नाच ती देवाक मानता. कित्याक जी सेवा करता ती मनशांक दाखोवपाक न्हय. एफेसकारांच्या 6व्या वेसोरान म्हणटा, मनशांक दाखोवपाक न्हय. मनीस तुज्या पाठीर बाबा बरें केलें म्हणून हात मारतलो म्हणून न्हय, पूण देव तुका रिवॉर्ड दितलो, देव तुका इनाम दितलो म्हणून त्या मनान तें काम करचें. गुणगुणून करतना ताका वालोरूच ना, तूं खूब काम करची, पूण गुणगुणून तुवें सगळें तिचोरूच पिड्यार केलें. तर सेवा करता ती बरे भाशेन करया, मोगान करया. तो जेजू आमकां 2 वस्तू हांगा दाखयता, सेवे चाकरेचें जावचें पूण मोगान ती करची, तेन्नाच आमी व्हड जावं शकता. आनी एक ताणें आमकां सांगलें धाकटुल्या भुरग्या भाशेन जावचें. आनी एक आमकां लास्ट मेवतलें, ताचेर आमी मागीर लक्ष घालुया. कुटुंबांत जेन्ना आमी कुटुंबांत आसता तेन्ना कितें आमच्यान करूं येता. घोव बायलां, आवय बापूय, दोनी आसता, गुलाम आसता, ताचेर आमकां बागेवन पावलून इल्लेशें लक्ष घालून दाखयलां कशें आमचें संबंद जावचें. कित्याक हें आतां सगळें आयकपाक बरें, पूण म्हज्या जिवितांत हांवें तें कशें वेव्हारांत घालूंक जाय. कॉलोस्करांच्या बागेवन पावलां आमकां कॉलोस्करांच्या 3रे आवेस्वरान, Colossians chapter 3 from 18 to 25. Let us start with the 18th verse. St. Paul's letter to Colossians. कॉलोस्करांचो 3रो आवेस्वर 18वी वळ थान आमी वाचून पळोवया. थिचोर आख्ख्या घराण्यांक, आवय बापायंक, भुरग्यांक, बायलेक, दादल्यांक कशें आमच्यान खालती रावून संबंद बरे करून देवाच्या राज्यांत व्हड कशें जावं येता हाचेर आमकां लक्ष घाल्लें आसा. कॉलोस्करांच्या 3ऱ्या आवेस्वरान 18वे वळी घरा वचून आय वूड रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू मातशें वाचात तुमी घरा वचून. कॉलोस्करांचो 3रो आवेस्वर 18वी वळ ती 25वी वळ जायतें आसा थंय, पूण सगल्यांक आमकां लागतलें. आमी कोणाची तरी भुरगीं आसा, कोणाची तरी आवय बापूय आसा, कोणाची तरी घोव आसा, बायल आसा, सगल्यांक आमकां लागता हें. तर आमी आमच्या जिवितांत कशी खालती जावं येता आनी अशें खालती जी जातात तांकां देव वयर उबारता. जेजूक देवान इतलो वयर कित्याक उबारलो? कित्याक तो खालती जालो, खुर्सार मरो पर्यंत खालती, देखून ताका व्हडांतलें व्हड नांव जेजूक दिल्लें आसा. आमकांय तो त्या राज्यान, बापाच्या राज्यान जर व्हड जावंक जाय जाल्यार आमी कितें करूंक जाय तें हांगासर बागेवन पावलो बरे भाशेन आमकां एक्सप्लेन करता. आनी तिचोर तें टायटल, ह्या वर्साचेंच टायटल, कुटुंबा भितर संबंद. आमच्या घरान आमचे संबंद कशें आसूंक जाय पळय तें. तर पयलें सांगता तें बायलांक सांगता, पतिनीनू म्हणजे बायलेक सांगता, सोम्याच्या एकवटान आसलेल्याक सोबता तशें तुमच्या पतीक खालत्यो रावात. हें आयज कालच्या काळार एकदम कठीण. पतीनीनू टेलिंग द वायफ, सगल्या बायलांक सांगता तुमच्या घरकाराक खालती रावात. इंग्लिशीन आमकां मेळटा बी सबमिसीव टू युअर हजबंड.
आतां जायते फावटी अशें जाता की गो बायल एकाच ऑफिसान घोडेक मेवल्या आनी ती थंयसरूच लग्न तांचे दे हॅव मेड फ्रेंडशीप थंय जाल्या सो तांचो दर्जो तसोच आसा, दोगांय तो पागार तसोच आसा आनी एवरी वे देर स्टेटस इज द सेम. बायले लागीं एक कार, घोवा लागीं एक कार. सो म्हाका तुका कित्याक खालती रावंक जाय काय म्हणून बायलेक कशें दिसता आनी थंयसर मागीर ते तोंडाक तोंड जावन वाद विवाद जावन झगडीं सुरू जातात. आनी जरी तर आमी खालती नांव आमच्या चालत्या जिवितान स्वर्गार व्हडले दर्जे विसरून सोडपाचे आमी. हांगासर तर आमी जिवीत आमचें देवाच्या उतरा प्रमाणे आसा जाल्यारूच आमी थंय पावतले. तर म्हजो घरकार बरो आसूं, तो बेबदो आसूं, तो कितेंय आसूं, तो म्हजो घरकार, म्हजो वडील, हांवें ताका खालती रावपाचीच गरज. घोडेक हांव जाणो तो कोत्ता तें पिशेपण, तो कोत्ता ताका मान दिवपाचो न्हय म्हणून, पूण पवित्र पुस्तक तर म्हाका सांगता जाल्यार तें जावन आसा स्वत. त्या स्वताक तर हांव घट धरून रावतां जेरूल म्हाका म्हजो इनाम फावो जाता. तर कसोय तो आसूं, कित्याक जर तर एक आवय कशी ऑर एक पोतीन कशी हांव म्हज्या घरकाराक तर मान दिना जाल्यार म्हजीं भुरगीं ताका मान दिवची ना. तर हांव म्हाकाच न्हय, हांव एक वायट करतां आनी म्हज्या भुरग्यांकूय आपल्या बापायक रेस्पेक्ट दिवपाक हांव फाटीं दवरतां. कित्याक जे उतरांनी हांव पाचारतां ते पळयता, मामी ताका रेस्पेक्ट दिना जाल्यार आमी कित्याक ताका रेस्पेक्ट दिवंक जाय, ती तशीच उलयतली. सो आय एम डुईंग टू थिंग्स, आय एम फेलिंग इन 2 एरियाज. म्हजें पयलें जिवीत सारकें ना आनी तांकांय हांव वायट देख दितां. तर पोतीनी न्हू तुज्या पोत्याक सोम्याच्या एकवटान आसलेल्याक सोंपता तशें तुमच्या पोतीक खालत्यो रावात. आतां दादले म्हणटाले बरेंच सांगलें बायलांक. आतां दादल्यांकूय कितें आहा हांगासर तें पळोवया, फुडल्या वर्सान कितें आहा तें पळोवया. देखून हांवें म्हणलां हें आख्ख्या कुटुंबाची खबर हांगा आसा. हें तर आमी घट धरून तर मनान रावल्या जाल्यार आमचें कुटुंब पासून एकदम बरें जातलें. 19वी ओळ, पोती न्हू. कॅन वी हॅव द 19th वर्स ब्रदर? 19th वर्स. पोती न्हू, तुमच्या पोतिनीचो मोग करात. तुमच्या पोतिनीचो मोग करात आनी तांचे थंय खोरायेन वागूं नाकात. आतां तुमकां गमलां न्ही 18वे वळीन की बायलेन सदांच तुका खालती रावंक जाय. खालती रावता पांयां पोंदाक घालून तुका मस्ती, हांव सांगता थंयसर बस आनी सांगता थंयसर उठ, तशें न्हय. देखून थंयसर कितें म्हणलां, पोतिनू म्हणजे घरकारानू तुमच्या बायलेचो मोग करात. ज्या मनशाक तूं मोग करता ताका तूं सारको दोमान धरतलोय ना. मोग करता ताका मानान लेखतलो. ताचो मोग करात आनी तांचे थंय खोरायेन वागूं नाकात. पूण केन्नाय घोडेक जाता आसतलें आमच्या घरान खोरायेन वागतात, कसलीं उतरां म्हणटात. दोशी आसात, हांव म्हणिना फक्त घोवूच म्हणटात म्हण, बायलो केन्नाय ओदीक पास्ट आसतात. पूण जरी तर तें जाता जाल्यार आमकां उपाय आसात. आमकां तेचो देवाचें उतर आसा, बूक आसा तो धवो बूक. आमी तो देवाचें उतर म्हणटा हांव, सर्वेस्पराचो आत्मो ताचेर आसा. ताणें ताका अभिशेक केला, सगल्या वायटांतलो सोडयला. जें कितें हांव म्हणटा तेंच घडोवन येतलें. पूण हांव तर म्हणटा म्हजो घरकार असो, म्हजो घरकार तसो, म्हजी बायल अशी, तें तशें, तो हें तर म्हणटा तेंच जातलें. तर परिस्थिती घोडेक आसत, ती बदलपाकूय आमकां उपाय दिल्ले आसात. पूण हांगासर आमकां कितें शिकयता, कशें आमचें जिवीत आमी जियोंक जाय. बायलांक सांगलें घोवाक खालती रावात. घोवाक सांगता तुज्या बायलेचो मोग कर आनी खोरायेन वागूं नाकात. आतां फुडें कोणाक सांगता पळय, नेक्स्ट 20th वर्स. भुरग्यां न्हू, आतां भुरग्यांक एक इल्लीशी हांगासर आमकां देख मेवता. 20th वर्स. भुरग्यां न्हू सोगटांत तुमच्या आवय बापायक खालती रावात, हें सोम्यांक मानता. जीं कोण भुरगीं आसात ना, यू हॅव मिस्ड वन. 20th. ही आतां फुडली सांगता. पयल्या भुरग्यांक सांगलें, आतां आवय बापायक सांगता. बरें तें वाचुया. तें 21वी ओळ अशें सांगता आमकां. ओके, भुरग्यांनू सोगटांत तुमच्या आवय बापायक खालती रावात, हें सोम्यांक मानता. परत आतांच्या काळार आनी तरणाटी कशी भुरगीं जालीं म्हणटा 13-14 वर्सांची सगळीं आमी ल्हान आसल्या, तरणाटी जाल्या, आतां वाडलेलीं आसा. त्या एजीचेर, एट द एज ऑफ 13-14 टीन्स म्हणटा पळय, तेन्ना आमकां दिसता हे आवय बापूय म्हजे जाले जाणटे, तांचे राज तांकां धरून आतां हांव म्हजें राज थापतलें, म्हजो राज थापतलो. आनी तांचें कित्याक पडलेलें, तांकां एक मोबायलाचें स्वायप पासून करूंक जायना. कितें सांगलें जाल्यार वॉट्सॅप दाखय रे बाबा 10 फावटी विचारतात, कांयच तांकां समजना.
हांकां न्यांच्यान आयकपाचें तें पयलें आमचे फ्रेंड पळय काय बरें हांगा भोंवतात थंय भोंवतात हें करतात तो हें करतात. पूण हांगासर कितें म्हणटा भुरग्यानू तूं कितलोय व्हडलो जालो तूं 40 जालो 50 तुजी तर माय आसा म्हातारी माय 80 वर्सांची तिका तूं आजून भुरगोच तिका शाणपणां सांगपाक आमच्यान जायना. तर भुरग्यानू सोगटान म्हणजे इन एवरी सिट्युएशन तुमच्या आवय बापायक खालती रावात. समटायम्स घडये तुका आमकां खबर आसा की आमचो आवय बापूय सांगता पळय तें सारकें न्हय बरें आसा. तांचे लागीं वाद विवाद करपाक आमकां अधिकार दिवंक ना. हांवूय कोणाची भुरगें घडये हांव जाणो म्हजी माय चुकता म्हाका सांगता तेन्ना म्हाका तर जाता मम्मीक हांव बरे भशेन समजावन सांगतलें. ना जाल्यार होली स्पिरीट आसा आय टेल द होली स्पिरीट प्लीज टेल माय मदर इफ आय टेल शील गेट एंग्री तूं मातशें तिका सांग. म्हज्या आवय बापायक तर कितें सांगपाचें आसा आनी हांव तर सांगीत तांकां राग येतलो. सो हांव तांचे लागीं वाद विवाद करिना तोंडाक तोंड ना ताणें सांगलें तोंड बंद करता. हांव जाणो तें चुकीचें म्हणून पूण हांव नो आर्ग्युमेंट्स बिकॉज पवित्र पुस्तक आमकां सांगता डू नॉट आर्ग्यू विथ फ्लॅश एंड ब्लड. मनशां लागीं वाद विवाद करिनाका. कोणा लागीं वाद विवाद कर जे आत्मे आसात तांकां तो हें उलोवंक लागतात. फायट अगेन्स्ट द प्रिंसिपॅलिटीज ऑफ डार्कनेस पावर्स एंड प्रिंसिपॅलिटीज नॉट अगेन्स्ट फ्लॅश एंड ब्लड. सो फॉरगेट अबाउट or maybe my spouse, but even if my parents are telling me to do something and I know it is wrong, it is not according to the word of God, I have no authority to argue with them. At the most I can just say I don't think that is the right thing. If I can explain to them I explain. म्हाका तर जाता तांकां कन्विन्स करपाक अशें न्ही तशें बरे भाशेन सांगपाचें. ती जर समजनात आसूं न्ही पवित्र आत्म्याक म्हज्यान सांग येता तो तांकां सांगतलो. तें आदी आमकां शिकयलां आमी कितें तर आमकां सांगपाचें आसा आनी त्या मनशाक तर म्हज्या उतरां खोर लागतली नाका तर समजना जाल्यार पवित्र आत्मा आमचो आदारी ताका सांगल्यार ही टेल्स एंड द थिंग फॉल्स इन प्लेस. सो दीस वॉज अ लेसन फॉर द चिल्ड्रन. आमी तर खालती रावत जाल्यार सोम्यांक मानता आनी खालती जितली जाता तितलें आमी स्वर्गाच्या राज्यान व्हड. नाल्यार तुमकां हें आतां कित्याक सांगता आमी कित्याक सांगता कित्याक हांगा तर बरे भाशेन जियेल्या त्या राज्यांत आमकां व्हड जागो मेळटलो. 21वी वळ आवय बापाय न्हू. आतां आवय बापायकूय इल्लीशी शिटकावणी आहा. तुमच्या भुरग्यांक तिडकाव नाकात नाजाल्यार तांचें मन मोडटलें. कितें पळय सांगूंक जाय बरे भाशेन सांगात. हें कर रे तें कर रे हांव करूं ना. भुरग्यांक तशें नाका धमकें नाका. बरे भाशेन तर आमी समजावंक शकता जाल्यार सांगपाचें. नाजाल्यार तुजें जिवीत बरें कर तुज्या जिविताक पळोवन ती शिकतली. अशें म्हणटात द पेरंट्स आर एन ओपन बूक फॉर द चिल्ड्रन. आवय बापूय जावन आसा एक बूक कसो त्या बुकार ती पळयत आसतात. मामी फोटी मारता आनी म्हाका फोटी मारी नाका म्हणटा हांव कित्याक रावतलो फोटी मारी नासतना. ती मारीत आहात फोटी हांवूय मारतली. डॅडी सोरो पियेता आनी म्हाका सांगता तुवें सोऱ्याचे बाटलेक पोवंक पासून उपकार ना. अरे तूं दिसभर बाटली घेवनूच हाय आनी म्हाका सांगता पळय नाका म्हणून कशें जातलें. तर आमी जें कितें करता आवय बापूय तें भुरगीं करतलीच. तर आवर लायफ हॅज टू बी एग्जाम्पलरी. केन्नाय सांगपाचें पूण सांगचें की सुबेज आमचे वागणुकेंतल्यान तर आमी करता जाल्यार ती आमकां पळयतली आनी परत परत तांकां पाटीक लागचें न्ही. तिडकाव नाकात म्हणजे डोंट नॅग देम ऑल द टायम डू दीस डू एक पाट सांगलें ती समजतात. सो तिडकाव नाकात नाजाल्यार तांचें मन मोडटलें. आतां मातशें आनी फुडें पळय सगल्यांक हांगासर सगल्यांक आसा 22वे वळीन गुलामानू तुमच्या संवसारांतल्या दोनयांक सोगटांत खालती रावात. तांची शेबासकी जोडच्या मनान फकत तांचो दोळो तुमचेर आसा तेन्ना न्हय पूण साद्या काळजान सोम्यांक मान दिवचे खातीर. आतां हांगासर गुलाम आनी दोनी म्हणटात. आमी कितें उतर मातशें चेंज करुया. आमी पळय कामाक वेता धर तूं हांव वता एका इस्कॉलान शिकयता हांव टिचर कशी आनी म्हजो प्रिंसिपल आसा. तिचो कायदो म्हजे दोळो दवरपाक पळोवपाक हांव सारकें शिकयता क्लासीन वेता टायमार भुरग्यांचें कितें होमवर्क बूक हाडटा तें करेक्ट करता. तिचो कायदो पळोवपाक. आतां ती आहा ती ही भोंवता म्हणटात हांव बरे भाशेन शिकयता आनी ती गेली म्हणटा हांव बसता आनी म्हजें कितें करता आनी बसून शिकयता अशें न्हय. सो हें आतां गुलाम आनी दोनी म्हणटात तें आमच्या वावराच्या जाग्यार करुया. बट एक फॅक्ट्रीन हांव कामाक आसा आनी म्हजो कोण सुपरवायझर आसा ओ आनी किचर आसा कोण म्हजो हेड आसा आनी हांव आसा. सो जें आमी कितें करता तो मनीस म्हाका पळयतलो म्हणून न्हय आनी तो आयज आमचो सुपरवायझर लिवीर आसा म्हणून आमी आतां बसून दीस काडया आनी सांजे आमकां पगार मेवतलो अशें न्हय. सो दीस ही वळ आमकां कामांक पळय आमी वेता पळय तांकां तो थिचरूय आमचो स्वभाव कसो जावपाचो तांकां मानता तशें पळय सोम्यांक मान दिवचे खातीर साद्या काळजान अशें चिकाणी मनान न्हय. चिकाणां करपाक कशें आमचें ताका फोटो येता आनी कितें करया अशें न्हय. स्वताची मनशां जेजू म्हणटा म्हजें राज स्वताचें आनी आमी तर स्वताची मनशां जाल्यारूच आमी त्या फुडल्या राज्यान पावतल्या.
आनी फुडली आनी एक आसा वळ 23वी वळ, तुमी करता तितलेंय सगल्या काळजान करात, मनशां खातीर न्हय पूण सोमया खातीर. कितेंय करतात तें तुमी करतात तितले, घराक सारोण मारतात, कपडे उमळटात, सुकत घालतात, घडी कोत्तात, कितेंय जावं तें रांदतात, सगळें म्हाकाच रांदूंक जाय, कोण कांदो पासून सोलूंक येना, कातरून पासून दिना, असलें गणगणचें न्हय. हो दादल्यांनी पासून हांव सगळें जोडटा, तुमी फक्त फलगाय कोत्तात आनी कितें कोत्तात, पयशे मोडटात, हें दी तें दी, असलो मोबायल तसलो मोबायल, बेजार जावचें न्हय. पूण आमी कितें करता तें मनशां खातीर न्हय, सगळ्या काळजान पूण सोमया खातीर तें करुया. ओके, नेक्स्ट वन. मजुरी कशी तुमकां दवरलेले दायज सोमी तुमकां दितलो म्हूण उगडास धरात. आतां मजुरी कशी, मजुरी म्हणल्यार इनाम. आमचो इनाम खंय मेळपाचो आसा आमकां? स्वर्गार. जें कितें बरें आमी हांगासर जियेल्या, पोती कसो, पोतीन कशी, भुरगें कशें, आवय बापूय कशें, कितें पळय ताच्या नेम कायद्या प्रमाणे आमी चल्ल्या, ताचो इनाम आतां मेळपाचो आसा. मजुरी कशी तुमकां दवरलेलें दायज सोमी तुमकां दितलो म्हूण उगडास धरात. कित्याक? खरेंच म्हणल्यार तुमी चाकरी करतात ती क्रिस्ताची, आमच्या सोमयाची. तर उगडास धरया. कितेंच आमी करता, एक आयदन हांव घासता घोडे घरा धुवपाक, तें तेलाचें आसा, म्हाका वास येता, एक हातात लोणचें खातात आनी दोत्तात, सगळें तेल आसा, बुरशें जाल्लें आसा, बेजार जावचें न्हय. मोगान करया आनी जेजू तूं म्हजो वावर पळयताय. ती घरची म्हजी पळयत ना पळयत, थँक्यू म्हणीत ना म्हणीत, एप्रिशिएट करीत नाका करूं, पूण हांव तुका तें काम करता, तूं तें पळयताय आनी तूं म्हाका मजरी दितलें. इफ यू जस्ट ट्रस्ट इन द लॉर्ड, तुका भितरल्यान शांती आसा. जरी तर तूं कोणाचो थँक्यू मेवतलो म्हूण रावताय आनी तो तर म्हणिना, मागीर भितर कितें तरी जाता. पूण ताका तूं तर रावंक ना, हांवें केलें, म्हज्या बऱ्या मनान केलें, तूं म्हाका म्हूण जाल्यार ना म्हूण, आय एम हॅपी इनसायड. सो दुसरी कितें म्हणटलें दुसऱ्या खातीर, मनशां खातीर न्हय, पूण आनी एक आसा, पेल्याक वायट करतात ना, हेंय आसा वायटाचें थंयसर आसा, पेल्याक वायट करतात ताका आपल्या वायट कर्तुबांक फावो ती खास्त मेळटली. जे भाशेन बरो इनाम मेळटलो तशें वायटाकूय कितें आसा थंय, वायट कर्तुबांक फावो ती खास्त मेळटली. कित्याक? देव मनशाचें तोंड पळयना, देव काळीज पळयता. तो खंयच्या काळजान कशें तुवें केलां तें. आनी हो बरो, हो बऱ्या घराण्यांतलो, तो गिरेस्त घराण्यांतलो, तो गरीब म्हणटा ताका कितें करया, वायट अशें न्ही. आमचें तोंड पळोवन देव आमकां मजुरी दिना, पूण आमचें बरें काळीज मन पळोवन, आमचो बरो वावर, आमची चाकरी पळोवन देव आमकां मजुरी दितलो. ओके, तर थँक्यू ब्रदर. जेजू भाशेन आमच्या घरच्यांचो, शेजाऱ्यांचो, फिरगोजकारांचो, कामार आसलेल्या मनशांचो मोग करुया. जरी तर मोग आसा जाल्यार सगळे जाग्यार पडटा. आमी आमचो मोग करता म्हणून पळय आमकां वायट कांयच करूंक सोदिना. तशें दुसऱ्यांक तर दुसऱ्यां खातीर तर आमकां मोग आसा जाल्यार ताका आमी सकला उडोवचें ना, पूण ताच्यो चुकी आसात तांकां आदार दिवन त्या मनशाक वयर काडटल्या. आनी जितली आमी खालती जाता, जितली आमी सादी मनशां जाता, तितलें आमकां स्वर्गाच्या राज्यान वयर कितें मेळपाचें आसा. आतां कशें जातलें गाये? दुसरो म्हाका भावान उडो आमकां सांगतालो, आमी बऱ्या वरवीं वायटाचेर जैत व्हरतल्या. तो मनीस म्हाका वायट करीत आसा आनी हांव ताका बरो कसो वागतलो, ताका बरे भाशेन कसो वागतलो, मोग कसो दितलो. म्हज्या भितर तर मोग ना जाल्यार हांव त्या मनशाक मोग कसो दितलो. तर जेजू कितें करी, जेजू आनी बापा मदें संबंद आसलो, घट संबंद आसलो. दर एक दिसा मागण्यांतल्यान तो बापा बरोबर वेळ सारतालो. आनी हो वेळ आसलो देखून द टायम ऑफ रिलेशनशीप, द टायम जे भाशेन आमी मोबायल आमी चार्जिंगाक घालता, इतले वरां घालचो पडटा, एक वद्दें वर और 1 वर और 2 वरां घालचो पडटा, तेन्नाच दुसऱ्या दिसा तो बरो चलतलो. ते भाशेन आमचेंय जिवीत तर बरें चलतलें, कित्याक आमी संवसारान जियेता. संवसाराची न्हंय कशी, आख्खो उरलेलो लोक आसा पळय, ते संवसारान मनशां कशीं आमचेर वायट करतलीं, पूण आमी वेगळीं कशीं जातल्या. कित्याक आमकां कितें जाय, वेगळें जावपाक त्या दोनयाचें आमकां शिकवण जाय. आनी ती शिकवण पवित्र पुस्तकान मेळटली. जितलो वेळ हांव पवित्र पुस्तक शिकता तितले म्हाका म्हजो बाप कितें सांगता त्या राज्यांतल्यो खबरो आतां हांव ओडून घेता. हांवें जियोंक जाय कशें, त्या राज्यांतले मनीस कशें जियोंक जाय, पूण खंय जियोंक जाय, ह्या संवसारान. सो आय नीड द रिसोर्सीस फ्रॉम दॅट किंगडम. त्या संवसारांतले जे कितें उपाय आसात ते म्हजे लागीं आसूंक जाय, ह्या संवसाराचे न्हय.
सो ते घेवपाक म्हाका खंय खावन वयतली. स्वर्गार वचून हाडया ना, संवसारानूच आसा आमी, थंय पावतले आमी. पूण मागीर संवसारांत आसतना देवाचें उतर पवित्र पुस्तक जावन आसा आमचो सोस. थंयचोर थान आमकां देवाची कृपा, बळ, घोटाय, शक्ती सगळें आमकां थंय आसा. सीडीज आसा, ते सीडीज ऑनूच दवरया, दिसभर आयकुया देवाचें उतर, भावार्थान घोट जावया, देवाचें उतर उलोवया, मनान चिंतुया, काळजांतान सोत मानुया. तेन्नाच जेजू जे भाशेन आपल्या बापाक चिकटल्लो, आमी देवाच्या उतराक चिकटलेलीं आसतल्या आनी थंयच्यान आमचें बळ आमकां मेवतलें. आनी निमाणें एक सांगून सोंपयता. एक क्लास आसली खंय धाकट्या भुरग्यांची क्लास, पूण कसली संदेशकार आमी जाणा इगोजेन दोतोन आसता, देव संदेशकाराची क्लास आसली. आनी ती टिचर खंय त्या भुरग्यांक विचारताली, स्वर्गार वचपाक स्वर्गार कोण वेतलो? सोद्दां मिसाक वेता पळय तो मनीस, आनी नांव घेतलें, आंतोन सोद्दां मिसाक वेता, तो स्वर्गार वेतलो? ना म्हणलें खंय भुरग्यांनी. बरें, दुसरें आनी कोण आंटी एक आसा, लुसी आंटी, आयिल्ल्या रितीराक ती आसा, सगल्या रितीरांक भाग घेता, ती स्वर्गार वेतली? ना म्हणलें खंय भुरग्यांनी. बरें, आनी एकली कोण आसा पळय ती पॅरिश कावन्सिलान आसा, आनी कितें आसा, इगोजेन कितें सांगलें म्हणटा रोखडीच ती येता आनी काम करता, ती स्वर्गार पावतली? ना. ती पळय टिचर विचारता तितलें ना म्हणटा. आतां टिचर म्हणलें बरें आतां सांग, तुमी सांगात. एकलो खंय कोण उठलो आनी म्हणूंक लागलो, ही स्वर्गार वचूंक जाय जाल्यार मरूंक जाय, आनी मत्ता पळय तो स्वर्गार वेता, की ही आंटी सगळी हांगासर रात खंय वेतलीन? त्या भुरग्याचो जबाब रॉंग आसलो? ना, सारको आसलो. पूण खरेंच आतां आमी कुडीन हांगासर आसा, ज्या दिसा आमची कूड मरतली तेन्ना आमी थंयसर वेतल्या. पूण आनी एक कितें आमकां पवित्र पुस्तक सांगता, हेवन इज इन माय हार्ट अशें म्हणटात. स्वर्ग म्हज्या काळजान आसा. मागीर मोत्ता तेन्ना देवाक आमी रूप पळोवपाक वेता हांव स्वर्गार. पूण आतांय आमच्यान हो संवसार जण एकल्याक स्वर्ग करूं शकता. कितलो लोक आसा, सगळें आसा, पयशे आसात, व्हडलें घर आसा, बाट बेस आसा, गाडी आसा, सगळें आसा, पूण तरी पूण भितर कुसलां तांचें आनी केरें सदांच. ती स्वर्गार आसात? ना, इफेन्नान कशीं जियेतात. आनी तांचे भितर ओ बोगसणें आहा देखून कुडीनूय दूख आसा. जो मनीस लागीं ओ बोगसणें, अ पर्सन हू इज विथ अनफॉरगिवनेस हॅज ऑल सॉर्ट्स ऑफ एक्स एंड पेन्स, रायट फ्रॉम स्टमक प्रॉब्लम्स, अल्सर्स एंड दीस एंड दॅट, नी एक एंड ऑल दॅट. जेन्ना तूं बोगसणें दिनासतना रावताय, तुजें जिवीत तूं कोडू कोत्ताय, तुज्या भोंवतणी आसा तांचेंय जिवीत कोडू कोत्ताय. तर त्या भुरग्यान कितें सांगलेलें, जे कोण मोत्ता तो स्वर्गार वेता. करेक्ट, स्वर्गार वेता मोत्तोच, ओके, कुडीन मोत्ता तेन्ना. पूण हांव म्हणटा संवसारांत आसतनाय आमी स्वर्गार आसलेल्या भशेन जियो येता. पूण आमी मरपाची गरज. कित्याक मरपाची? कूड जिवी आसा, कुडीन मरोना. आमच्या गर्वाक मरता हांव. गर्व म्हणल्यार प्रायड. वी नीड टू डाय टू आवर प्रायड. वी नीड टू डाय टू आवर सेल्फिशनेस. आमचे भितर आपस्वार्थीपण भरपूर आसा. ते आपस्वार्थीपण काडून निस्वार्थी जावं जाय. वी हॅव टू बिकम सेल्फलेस. जेजून कितें केलें? आपलें सगळेंच दिलें, ओपून दिलो आमच्या खातीर. ताणें रक्ताचो एक पासून थेंबो धरूंक ना, सगळें दिवन आपलें मांस पिजून दिलें सगळें. ताणी पळय ताका फापशिलो, ताका जे भाशेन शिव ते जानवराक फापशितलो हातून नाक्षांनी, तशें ते जुदेवांनी ताका ते सोयती मारून कांट्याचो मुकूट घालून जाता तितलो मार फार करून ताका सारकोच काबार केलो. खिळे मारून आपलें सगळें आसलें ताणें दिलें आमचे खातीर. आमी तर ओपून दिवंक तयार आसा जाल्यार आमी स्वर्गाचे पावंडे चडटा अशें म्हणूं येता. सो मरूंक जाय आमच्या गर्वाक, मरूंक जाय आमच्या स्वार्थीपणाक. वी हॅव टू डाय टू आवर सेल्फिशनेस. आनी मरूंक जाय आमच्या कुडीच्या वंदवण्या. आमची कूड संवसाराची, म्हणजे ती ताका जाय, म्हाका हेंच जेवंक जाय, म्हाका तेंच खावंक जाय, अशेंच न्हेसूंक जाय, तितलेंच म्हाका जाय, नाल्यार म्हाका जायना. तशें जें पळय तें कूड सांगता, हें कर तें कर. वी हॅव टू डाय टू आवर सेल्फ. डाय टू आवर सेल्फ. कुडी कोणें म्हाका कितें म्हणलेलें म्हज्यान सोंसूंक जायना, कोणाची उतरां म्हज्यान घेवंक जायना, असलीं चिंतनां आसा ताका आमी मरूंक जाय. जशें आमी इल्ली मरूंक लागतल्या तितलें भितर शांती भितर सरतली. शांती म्हणल्यार स्वर्गारूच आसा कशें. सो वी आर डायींग टू आवर प्रायड, वी आर डायींग टू आवर सेल्फिशनेस, डायींग टू द कार्नल थिंकींग. संवसारी मन जें आसा तें आमी काबार करता. जे भाशेन ब्रदर आमकां सांगता, एक मेल्लें सुणें कशें. कोणूय कितें म्हणून म्हाका कांयच लागना, कित्याक म्हज्या भितर देवाचें उतर भरलेलें आसा. जेन्ना देवाचें उतर आसा तेन्ना कोणें म्हाका कितें म्हणलें ती उतरां हांव पयस उडयतां.
देंवचाराचे उज्या सारके बाण हांव पयस शेवटून उडयतां. तर लोकांची उतरां देंवचाराचें कितें कितें वादळ मोडटा तें हांव कशेंच लागीं सरूंक दिना आनी वयल्यान हांव घोट जातां, मोगान बोल्लोलो. हांवें कित्याक विचारलेलें, एक प्रश्न घाल्लो, म्हाका तो दुसऱ्यांक मोग दिवंक जाय जाल्यार हांव खंयच्यान दितलो. पयलो हांवें बापाचो मोग म्हज्या भितर भरपाची गरज. देवाच्या उतरां वरवीं, संस्कारा वरवीं मिसाक वेता तेन्ना, कुमसाराक वेता तेन्ना म्हजें जिवीत हांव देवाच्या कृपेन भरतां भरतां भरतां. कित्याक दर एक दिसा देंवचार म्हजेर एक एक आव्हान घालता. ही इज चॅलेंजींग मी टू put God aside and put him forward. And I have to do the opposite, put him aside and bring my God. म्हजी नोदर जेजूचेर थारावपाची एकदम गरज. दर एके परिस्थितीन जायते फावटी आमकांय तशेंच जाता. एक परिस्थिती आसा, कितें करूं जायना, खंयचो संवसारी उपाय घेवं की तो घेवं. Then I immediately say, जेजू तूं तर थंय आसलो, तूं कितें करतलो आसलो. I ask my Lord, कित्याक म्हजो गुरू जावन आसा म्हजो जेजू. आमचे लागीं चलोंक जायना. आमी जे मेरेन कुडीन आसा, संवसार आमकां ओडटलोच संवसारी वाटेन चलपाक. सो इमिडिएटली आस्क गॉड, जेजू तूं तर थंय आसलो, तूं कितें करतलो आसलो, तुका तो सांगतलोच. आनी देवाची वाट, जेजूची वाट मोगाची आनी बोगसण्याची. ती कितलीय ती परिस्थिती डिफिकल्ट आसूं, बोगस म्हणटलो तुका. बोगसूंक जायना, तूं जेजूच्या खुर्साचेर नोथर मार एंड ही वील गिव यू द ग्रेस. जेजू तुवें केलें, तूं सांगता म्हूण हांव करतां एंड यू वील बी एबल टू डू इट. आनी अशें करून एक एक दीस पावलां मारतात. ह्यो जावन आसा आमचें झूज. इट्स अ बॅटल, इट्स अ डेली बॅटल. स्वर्गा राज्यांत पावतले तें बरें आसा मागीर, पूण हांगासर आमी पयले स्वर्ग आमच्या काळजान जोडून घेवंक जाय. आनी तें करपाक दर एक दिसा आय हॅव टू डाय टू माय सेल्फ. जेजू जसो मेलो तसो आमकांय तो मरूंक सांगता. घोवाचो कोणो जेन्ना कुसतलो बुडटलो तेन्नाच ताका फळ येतलें. म्हाका तर जाय म्हजें जिवीत बरें जाल्लें, हांवें म्हजो जीव काबार करूंक जाय. पूण कुडीचो न्हय, म्हणजे म्हजी तकली, म्हजें हात अशें धाडोवपाचें न्हय. म्हजें गर्व, म्हजें आपलेपण, म्हजे कुडीच्यो वोंदावण्यो हांवें तो दामून धरल्यो. आतां हांव न्हय पूण जेजू म्हजे भितर जियेता. इट्स नो लॉंगर आय हू लिव बट क्रायस्ट हू लिव्स इन मी. आमी आतां तयार जाता खंय वचपाक, ताका मेळपाक. तें पिक्चर, आय जस्ट लायक दॅट पिक्चर. कॅन वी हॅव द पोस्टर पुट अगेन ब्रदर. तो कोण एकलो मनीस हो हात दाखयता आनी जेजू थंयसर आसा. वी आर गेटींग रेडी टू गो एंड जॉयन आवर हँड्स विथ हिम. सो आमी आतां तयारी करता स्वर्गा राज्यांत वचपाक. द मेन पोस्टर इफ यू कॅन पुट. बरें आसा तें चित्रांनी 4 वळींनी स्वर्गीच्या राज्यान कोण भितर सरतलो. ब्रदरान तें बरे भाशेन घाल्लें आसा. वेन आय सॉ दॅट पिक्चर ओनली आय वॉज व्हेरी हॅपी विथ इट एंड लायक द वे इट्स पुट. कित्याक केन्ना आमकां सांगपाचें आसता पूण एक पिक्चर न्ही, तूं लायक हांव से एक्शन स्पीक लावडर दॅन वर्ड्स, पिक्चर स्पीक्स लावडर दॅन वर्ड्स. सो एक पिक्चर पळयल्यार तुका जाय ती म्हायती तांतल्यान मेवता. दॅट सेम बॅनर जेजू थंयसर आसा आनी आमी ताची शिकवण घेता हांगासर वाडटा शिकवणेन आनी मागीर थंय पावता. संवसारी मन आय वॉज जस्ट ट्रायंग टू कंपेर. संवसारांत व्हड कोण, जो कोण बरो शिकलेलो आसा पळय तो इंजिनियर, दोतोर आनी कोण आदवोगाद, ते आमी हांव ते करनाका म्हणनाका, आमी शिकल्या. पूण हें शिकता आसतना, हे बूक आमचे फिलॉसॉफी, सायकोलॉजी हें तें शिकता आसतना पवित्र पुस्तकूय शिकुया, दोनूय शिकुया. कित्याक आमी सांगलां तशें आमी त्या राजाची खबर आमकां दीस पडटी जाय. आमी आतां कित्याक शिकता. हांवें म्हजें BEd कित्याक केलां, कशे भाशेन शिकोवंक जाय. एड्युकेशनाचें बॅचलर्स इन एड्युकेशन कशें हांवें शिकोवपाचें तें घेतली म्हायती. आतां स्वर्गार कशें वचपाची ती म्हायती घेवपाची गरज. ओके, इट्स नॉट कमिंग मे बी. आतां आमकां मिसाची भेट आसतली, तर आमी दोळे बंद करया आनी आमी खंयच्या भागान चुकता, खंय कितें उणें आसा ताचेर लक्ष घालुया. जेजू, म्हाका तुजेशी पावूंक जाय. तुज्या राज्यांत म्हाका भितर सरूंक जाय आनी थंयसर म्हाका तूं एक व्हडलो जागो म्हाका तुवें दवरलाय म्हूण हांव जाणो. पूण तो जागो मेळून घेवपाक कितें हांवें करूंक जाय दोनया. ह्या 2 दिसांक तुजें उतर आमी आयकलां. तुजे उतराची इतली समजणी आमकां मेळ्ळ्या. पूण म्हज्या जिवितांत खंयच्या भागान हांवें हें उतर लावंक जाय, म्हजें मन बदलूंक जाय, तें तूं म्हाका शिकय. पवित्र आत्म्या, तूं आमचो आदारी, तूं आमचो इश्ट, तूं आमकां बूद दिणार. तर ह्या वेळार भोर म्हजें मन तुज्या
खंयचे भाग हांवें बदलूंक जाय, खंय हांव चुकलां, कोणाक हांव बक्षिनासतना रावलां, कोणाचो मोग म्हज्या काळजांतलो पयस गेल्लो आसा, म्हज्या कामाच्या जाग्यार कोणाच्या तोंडार नदर घालूंक म्हाका जायना, ते ह्या वेळार म्हाका तुजो आदार दी, तुजी मजत दी, तुजी गोटाय दी. म्हजेच खोशेन न्हय पूण तुजो आदार घेवन दोनया ह्या वेळार हांव त्या मनशाक बक्षितां. त्या मनशाचो हांव मोग करूंक लागतां, त्या मनशाक हांव आशिर्वादान भरतां. ताचेर, ताच्या घरच्यांचेर, ताच्या कुटुंबाचेर हांव तुजो आशिर्वाद मागतां दोनया. तुजे कृपेन तांकां भर. म्हज्या घोराब्यांत दोनया घडये कोण म्हाका त्रास करता, म्हजो घोव, म्हजी बायल, म्हजो चेडो, म्हजें चेडूं, वो कोण तरी सासूपाय, सासूमाय, आमचे दोगांयचें कशेंच पडना, पूण तुवें आमकां आयज शिकयलां बायलेन घोवाक खालती रावंक जाय, घोवान बायलेचो मोग करूंक जाय, भुरग्यांनी आवय बापायचें आयकूंक जाय आनी खालती रावंक जाय, आवय बापायनी भुरग्यांक बरे भाशेन समजावंक जाय. तर ह्या वेळार दोनया तूं जाणय खंय कितें चुकलां तें. आदार दी म्हाका आयच्यान, आतांच्यान ते वेव्हारांत घालपाक. दोनया तुज्या राज्यांत आमकां भितर सरूंक जाय. तुकाच आमकां रूप रूप पळोवंक जाय. तर कुडीन मरतले हांव तेन्ना जेरूल तुजेशी आमी पावतले हांव, पूण आतांच ह्या संवसारान आसतना तुजो मोग आमकां अणभवूंक जाय दोनया. तर तूं आमकां हो अणभव मेळूंक आदार दी. तूं सांगताय तें करूंक शक्ती दी आनी तुज्या पावलांनी चलूंक तुजी बळ आनी गोठाय दी.